हरे कृष्ण. धन्यवाद जयंती माताजी. इतल चंद कोणी इंट्रोडक्शन आणि इतल चंद कोणी कीर्तने केली माताजी तांकाय धन्यवाद. रजगोपी माताजी कोणी हे प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करता आसत त्यांनी पुरा भागवतकरण कोंकणी प्लॅटफॉर्माचे अ, 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 पुरा व्हॉलंटियर्साक पुरा जनाक नमस्कार करता. आज भाग घेतले पुरा वैष्णव जनाक पुरा जना दंडवत प्रणाम करून तुमगेले आशीर्वाद घेऊन हे सेशन मुखार सुचे प्रयास करता. हे कंटिन्यूइंग टॉपिक लास्ट टाइम मथुरा माताजी घेतलेले आशिल्ले फर्स्ट सेशन हे आता कामानंतर हे क्रोधा वैरी. सो हांव काय रितीर क्वॉलिफाईड ना हे टॉपिका विशीं उलोवचे खातीर ताका प्रयास करता. सो कसं चेडून जाल्यार एंग्री जावं नाका ती कोपू नाका ती आयज सेशना टॉपिक आले. सो एक नेक्स्ट 45 मिनिट्स खातीर हे सेशन जातलें. ताजे नंतर कसं इंटरॅक्शन असलेली तुमगेल कसं व्यू असलेली तुमगेल कसं तांतू पॉइंट्स ऍड करता तुमगेले एक्सपिरियन्स शेअर करता जाल्यार खंडित तुम्ही मुखार सून येवं येता. सुरेख प्रार्थन करून हे सेशन स्टार्ट करता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो क्रोधा विषय उलयतना कसं आम कोरता जाल्यार आमकां एक बल जेवका उकोळका जाल्यार बल जेवका तशी आमकां एक कसं विषय चिंतन करूका कसं विषय लेखूका आमकां ते मानसीक बल जेवका मेंटल स्ट्रेंथ जेवका. आणि ते कसं म्हणतात पळय मनान ते शक्ती नासल्यार आमकां कसं करूं जायना म्हणतात पळय नाकसी दिसता तशी जाता. सो मनाची एक शक्ती आसचें कशी आमी देहा शक्ती म्हणटात पळय तशी एक मनात शक्ती आसचें एक व्हड विशय. आणि मनात शक्ती आमी उपयोग करतात विंगड विंगड विशयांत कसं चिंतन करचें कसं पळोवचें कसं हें करतना आनी तातूंत त्या मनात शक्ती उपयोग जाता. कशी कारांत पेट्रोल असल्यार घाल्यार कार कशी मुखार सुद्दां वता तेन्ना ते पेट्रोल यूज जाता तशी आमगेली मनात शक्ती आमगेली दिनचर्यांत यूज जाता वता. मात अशी सांगिल्लें आसा कोण ते विशयान स्टडी करता ती सायकोलॉजिस्ट त्यांनी त्यांनी सांगिल्लें आसा की कितली मनात शक्ती पळय एक पण कोप आयल्यार उपयोग जाता पळय ते सगळो दिवस कितले यूज करनात पळय ते एक पण कोप आयल्यार तितल्या मनात शक्ती यूज जातके ताका आमी एक पण कोपून जाता तरी काय टायर्ड फील करतली ती कसले की ते तितली शक्ती यूज जाता कोप येताना. सो ते म्हणटा ती मेंटल एनर्जीचे मस्त वेस्ट जाता म्हणून कोपल्यार म्हणून. सो तो एक विषय आसा. सो आयची नेक्स्ट एक 40 मिनिट्सान तूं 2-3 टॉपिक्स कवर करूं ट्राय करता कशी कोपान आमकां कसं की आमगेलें मन आमगेलें कारण करयता ते चांग न्ही दोन्हीचे कोप खंय दोखून येता कसले येता तें पळोवया. आनी एक टायमा लेकार एक 2-3 उल्लेख आमी महाभारतांत पळोवया कशी कोप चांग रितेरवय उपयोग करूं येता आनी खंय केन्ना कोपा चांग उपयोग जायना ह्या महाभारताचे एक 2-3 प्रसंग तांतूं दोखून आमी पळोवया. सो एक प्रकारार पळयल्यार कोप येवचे म्हळ्यार ते टेम्पररी म्हणटात पळय माती वायट जाता म्हणटात पळय कसं म्हूण न्ही ताका टेम्पररी इन्सॅनिटी म्हूण येता म्हळ्यार नॉर्मली मनुश्य तशी बिहेव करना जाल्यार कोप येयले तेन्ना कसं उलयता कसं जगता कशी तो एक तागे वेव्हार जाता ते आमकां नॉर्मला म्हणके न्ही ते सादारण तो तशी न्ही जाल्यार कसं की एक जाता ताका म्हणटात पळय बर्न एंगर बिफोर एंगर बर्न्स यू. एंगराक कोपाक काण सोडका ते कोपान तुमकां दवरची पशी फुडें म्हणून. आतां आमी पिक्चरांत एक एक पण पळयतात ते हँड ग्रेनेड आनी आसता पळय की तो एक मनुश्य येता ते बॉम्ब हँड ग्रेनेड काडटा आनी खंय की उडयता आनी ते बॉम्ब फुटता मागीर तशी आमी पुरो पळयलां अशें पुरो तशी बॉम्ब उडयले सुद्दां. मात कोप म्हळ्यार अशी बॉम्ब की उडयल्यार पळय येद्रा फुट्टून कसं जातलें की ना आमी खंडीत फुटतात तांतूं तशी एंगर इज अ बॉम्ब म्हळ्यार तुमगेल्या हातान तूं फुटल्या म्हणके ते तशें जाता म्हणून. आनी कोपांत येयले तेन्ना मनुश्य कसो उलयता कसं जाता तें एक म्हणटात पळय प्रेडिक्ट करूं जायना कसं जातलें म्हणून.
आणि आम्ही पळयले तरी ते खंयचे रुमार कोणी उलयता आसल्यार खंय पळय तुम्ही ट्रॅव्हल करतना ट्रेनार असो और नॉर्मली घरकड असो कशी पळय एक मनशान कोपून कसं उलोवचे सूर केल्यार घट्टी घट्टी बाकी पुरा जण डिस्टर्ब जातात ते आम्ही तुम्ही स्वतः एक्सपिरियन्स करून अशें पुरो आणि त्या उल्लयचे उतर न्ही असतात पळय एक पंत पक्कने कोणी ते रेकॉर्डिंग करून त्यांची मनशां दाखयलें ते कोंकतान तू कशी उलयत आशिल पळय ताका आश्चर्य जातलें हांव अशी म्हणली हांव अशी उलयली असले की कोप येता ना त्या मना अवस्था अशी असता की ते आउट ऑफ कंट्रोल म्हणतात पळय कसं उतर येता ती कसं नमुने तोंड आमी करता ती म्हणजे एक्सप्रेशन आमगेले ते पुरा चेंज जाता फकणे रेकॉर्डिंग काडून दाखयले रे पण तू कोपतान कशी उलयतस म्हणून त्या मनशाका आश्चर्य जातलें हो हांव अशी आशिल्लें कोपा वळार म्हणून आणि एक पंता मस्त पंता पळय तू अशी अशी सांगिल्लें कोपान तू म्हणून ते मनशा उडगास वेसना वय हांव असलो उतर उपयोग केलो म्हाका मना ना सांगतात पळय पयलीं तेन्ना चुकून उलयलें दिसता तशें म्हगेल्या मनांत नाशिल्लें म्हण तशें मागीर सांगतात एक पंत क्षमापण कोरका ते कोप्पान तो उलयलें दिसता म्हण तशी पळोव येता सोची तें भगवद्गीता तें श्लोक अशें सांगल्या म्हणकेची त्रिविधम नरका सेद्यम द्वारम नाशनम आत्मन काम क्रोधस्तथा लोभस तस्माद एतात एतत् त्रयम त्यजे म्हणजे नरकात तीन द्वार काम क्रोध आणि लोभ म्हणून तो एक व्हड विषय आणि कोपाचे शेस्त म्हळ्यार सगळ्यांचे जीवमान ओट्टू केलेली कीर्ती अशी जावन आसा की कोपान तूं क्षणभरांत वचेत कसं की म्हणटात पळय तोंडा दुखून आयले ते उतर आपास घेवचे जायना म्हणटात पळय तशी कोपांत आयिल्लें एक पंत उतर सगळें ते एक जीवमाना केलेली ती कीर्ती ती एक क्षणा भितर वचचे कसं की अप अप शब्द उपयोग केलेले निमित्त आणि कोपाक कामानुज म्हणटा ती म्हळ्यार कामालो धाकलो भाव म्हणून कामानुज म्हणटा ती कसले काम जात तरी क्रोध येवचे सो कामानुज म्हणटा ती आणि एक लेकार आमी पळय येता वय की आमकां मस्त सकट इच्छा आसता आणि आमकां ते कंट्रोल करूं जायना कसं इच्छा आमगेल्या मनांत येता म्हणून आणि केन्ना आमगेले कशें की इच्छा पूर्ती करचे जायनातल्यार कोप येता सो एक प्रकार पळय येता मूल कारण म्हळ्यार कशें की मनांत इच्छा आसता आणि त्या इच्छा पूर्ती जायना निमित्त कोप येता सो आतां आमकां पुराजन एक्सपिरियन्स अनुभव जन आसा की पुरा जना कोत्ता आसा की आमगेले मन आयली इच्छा पुरा तें पूर्ण जायना म्हणून सो खंडित मस्त मेजॉरिटी सकल इच्छा पूर्ण जायना म्हळ्यार कोप येतलोच खंडित स्वाभाविक इच्छा पूर्ण जाल्यार कोप येता आणि ह्या मागीर फॅक्टाची की आमगेली इच्छा पुरा पूर्ण जायना जिवनांत आमगेलें मन आशिल्लें तशें पुरा चलना म्हळ्यार कोप येवचें स्वाभाविकच तसं काम पूर्ती जायनातले कोप येतलोची म्हणून सो तशें कसन करचें म्हणून मात एक आनीक एक मना वर येता आमकां पुरा विशयार कोप येना मस्स कड आमगेली इच्छा लेकार जायना जाल्यार पुरा विशयार आमकां कोप येना ते आमगेली इच्छाचे कितली दृढस म्हणटात पळय इंटेन्सिटी हें जावं का म्हाका ते कितलें मन आंतस कितले चड ती इच्छा आसा आनी ती जायनी तेन्ना कोप येवचें चड आतां पक्कने कोणाक क्रिकेटांत इंट्रस्ट ना आणि तो मॅच पळयता आसा आणि इंडिया टीम डिफीट जाली म्हणलें सॉल्व मॅच तो म्हणटलो आसो सॉल्व जालें म्हणून मग असलें की ताका ते क्रिकेटा विशयान चड रुची ना तातूंत इंट्रस्ट ना मात कोणाक ते क्रिकेट म्हळ्यार तागेले सगळो दिवस ताण पळोवचें स्कोर कशें जालें तागेले खातीर भारी तो म्हत्वा विशय अशी जाल्लेलो आसा की ते क्रिकेटा मॅचांत न्ही पळय सॉल्व जाल्यार जनान कोपान टीव्ही भेतूचे आसा टीव्ही काणकंडे देखून उडोवची खंय टीव्ही भेतून घालची खंय म्हळ्यार मॅच डिफीट जाली म्हणून आणि एक एक एक्स्ट्रीम केस आसा स्पोर्ट्सांत तूं क्रिकेटा मात न्ही फुटबॉलांत न्ही खंय तांगेली फेवरेट टीम लूज जाल्ला पळय तें जनान आत्महत्या करून वय घेतला म्हळ्यार ते इच्छा पूर्ती जायना ते निमित्त तांकां इतले बघा एक प्रकार कोप आयलो तांणी कोप तांगेले स्वता वयर काडून घेतलो सुसायड म्हळ्यार तेंच न्हू एक प्रकार कोप स्वता वयर काडून घेवचें सो अशी आसता सो एवरी इच्छा पूर्ती जायनातली अशी न्ही की आमकां कोप येता जाल्यार कसन इच्छा आमगेले म्हत्वाचे जिवनांत तूं त्या जायनातल्यार कोप येता म्हूण आमी पळयत सो एक लेकार आमी त्यात पळयलें की इच्छा आसताची इच्छा पूर्ती जायना कोप येतलोची मात तेन्ना आमी कसन करचें तेन्ना आमी म्हळ्यार एक प्रकाराचें भक्ती तत्व भगवद्गीतांत तूं कसन आसा तें आमी गायडन्स घेवं येता कसं जालें की आमकां आमगेली इच्छा कसन जाता की जायना की बियॉन्ड डिझायर्स हाची कितें मुखार सून कसं आसया आमगेली इच्छे सून आणि कसं कंट्रोल करूं जायना ते भगवद्गीते वाचिल्यार
ते भक्ती तत्वाचे आमी मन आणलेले सिद्धांत ते कळटा. कसं जालें की भक्ती तत्वांत तूं भगवद्गीताचे आमी ताजें ते मन हांवेल्यार आमकां कळटा की पुरा विशय अशें जगत्यान तूं देवाल कंट्रोलान तुजी, देवाल नियंत्रणान तूं आसा. म्हळ्यार आमगेलें कशें की इच्छा पूर्ण जाय न्ही तें मागीर देवाल्या मनांत आसा. म्हूण ते एक म्हणटात पळय ते मनांत एक विचार येता म्हळ्यार वयना कोण भक्तींत आसा ती. तेन्ना ते खूब येवचे कारण म्हणटात पळय चिके उणी जाता त्या लेकार. सो भक्ती तत्वाचे एक प्रकार म्हणटात पळय अंडरस्टँडिंग आसल्यार आमकां ते चांग रुपार ते कोवपाचे उपयोग करूं येता. म्हळ्यार कसं म्हळ्यार अ, एक प्रकार सांगूं येता की कळटा आमकां म्हण आतां महाभारताचें एक एग्जांपल घेवपाक जाल्यार विदूर. विदुरान कितने चांग चांग विषय धृतराष्ट्रा सांगचे आशिल्ले आनी ताणें सांगिल्ले विशय आमी मस्तना गोतसो अशें पुरो विदुर नीती म्हणचे म्हणजे ताणें इतले सकट चांग चांग विशय सांगिल्लो आसा तो की ते महाभारताक ते संवादाक विदुर नीती म्हणटात म्हळ्यार तो इतलो तागेलें सक्षम आशिल्लो तो इतलें तागेलें चांग नॉलेज आशिल्लें कशें एक राज्य चलोवपा भारी विशेश जावन तागेलें ज्ञान आशिल्लें ह्या पुरो विशयार जाल्यार अशी एक विशय उलयता आसतना दुर्योधनान एक पंथा येवन तागेलो इतशे अपमान केलो विदुरालो इतशे अपमान केलो जाल्यार विदूर तेतून कोप्प न्ही ताणें विचार केलो की अशी कसन जगतास मेगेलो तूं म्हूण देवाली इच्छा दिसता ही म्हणून म्हळ्यार इतलें अपमान केलें म्हळ्यार तुमी आमी मना वयवरू जायच ना कितले वर्स कटलें हस्तिनापुरा राज्यात सेवा केलें तागेले दुर्योधनाल बापसूलें ते समाजाचें हस्तिनापूर सगळे राज्याचे विंगड विंगड विशय आनी तो मुख्यमंत्री जावन आशिल्लो विदूर पुरा विशयार आतां हें दुर्योधनान पुराजनाल येद्रा असल पुरो अपमान केल्यार निजावन विदुराक येवची कोप स्वाभावीक आसता आशिल्लो की दुर्योधन तूं कांय गोत ना तूं जावची पशी फूट दोकून हांव कसां कसां केलें हें राज्या खातीर तूं अशी उरलो नाका म्हूण जाल्यार विदुराक खूब यें न्ही तेन्ना हें अशी कसले जगता आसा बा हें सभेंत तुमगेलें अपमान कसले जगता दिसता देवान कसं की संदी दिताच देव म्हाका हाची कार्यांत म्हूण सो त्या सिच्युएशनान विदुरान त्या प्रकारार तें घेतलें आनी तो कसं घेतलें मुखार सून तो विंगड विंगड तीर्थक्षेत्र साधू संघ खातीर तो हस्तिनापुरा देखून भायर पडलो की हें देवान दिलें म्हाका कसं की सिग्नल ह्या समयार हांव म्हगेल्या समयाचे उपयोग म्हगेल्या देवाल मनांतच दिसता की हांव विंगड विंगड तीर्थक्षेत्रां वचून विंगड विंगड साधू सज्जना मेळ न्हू आनीके मेगेल म्हणटात पळय मेगेल उद्धार जावच तसलें हांव कसलें कार्य कोरका म्हूण सो पळयत आमी विदुराक ते कोप येयनी ताका मात ताणें तें रायट डिसिजन घेतलें त्या टायमार कसं कोरका म्हूण आनी ते देवाली इच्छा दिसता की दुर्योधनान मेगेल सभेंत अपमान केलें म्हूण त्या लेकार ताणें तें मना वयलें म्हळ्यार आमी देवाक खंयचे परिस्थितीन तूं मध्य हाडल्यार आनी देवाल मनांत कसं नासता तशी त्या प्रकारार त्या तत्वांत विचार केल्यार आमकां तातूंत मुखार सून येवचें वाट दिसचें पुरो आतां आनीक एक एग्जांपल घेतलें खंयचे एक जेवळी आंगड अशें म्हूण लेखलें गारमेंट शॉप आनी ते एक 2-3 सेल्समॅन आसा ती आतां मस्त सकट विंगड गिराक येतात त्या आंगडींत मात पुरा गिराक एक लेकार ना ती एक गिराक कशी आसता ती हें दाखय तें दाखय हें दाखय हें मॉल चड ना मस्त उरलो न्हू मागीर कांय घेनासी वता ती अशी जावचें पुरो जाल्यार सेल्समॅन पळय एक एक जन आनी तो गिराक केन्ना येता म्हूण जाल्यार 2-3 सेल्समॅन पळय हो आप्पास आयलो हो हो की ही की आतां एक 15 मिनीट हें तें म्हूण तोंडायन उलयतलीं तांणी लास्टार कांय घेवची कांय ना खाली उरलो न्हू हें दाखोवन तें दाखोवन म्हूण वतलीं जाल्यार तातूंत कोणी एक सेल्समॅन आसचें पुरो तो लेखतलो आसो आंगडी आयल्या न्हू पळोवया कसो ना म्हूण तो खंयच्या एंगलार लेखता आसा तो सेल्समॅन की हांव म्हगेल्या यजमाना खातीर काम करता आसा ह्या आंगडींत यजमानाल मनांत कसं नासतलें की कोणेय एक गिराक आयल्यार आमी 2 चंद्र उतरान उलोवका कोपूनच घेव नाशी राबो मुखारसून घेवचें पुरो तो तेन्ना कसं लेखता तो त्या हैदराब आशिल्लो तो कोण तो कस्टमर आयला पळय गिराकू तागेले लेखना की हो उलयतलो हांव म्हगेलो टायम वेस्ट करतलो तो अशें लेखना तो अशें लेखता की म्हगेले यजमानाल मनांत कसं नासता तागेली आंगडी कोणी आयल्यार आमी कसं अपशब्द यूज करचे नज कस्टमर कोपून उलयत दिसता जाल्यार आमी चंद कोन्न ताका हँडल करता म्हूण तशी मना लेखून तो उलयता आनी हो विशय यजमाना कडल्यार असल पुरा परिस्थितींत तेन्ना तो खंडीत लेखता की हें सेल्समॅन हांव प्रमोशन दिवका म्हूण कसले की नॉर्मल गिराक तर कोणीय हँडल करता ती
मात खंयच्या परिस्थितीन तूं हँडल करच्या हक्का ती मॅच्युरिटी आसा म्हूण आनी तो मेगेल विशय थिंक कोण डिसिजन घेता आसा म्हूण. सो त्या प्रकारारी आमी म्हणजे ताका येजमाना तुका एप्रिसिएशन मेळटा. कसले की ते सेल्समॅनान कसं केलां, ताण कसं की मुखार वयल विशय ताणें मना वयला की आत्ताच हो कस्टमर कोपता कांय घेयना जाल्यार मुखार सुंजाव घेवचें पुरो. हांव छंद कोन्न बिहेव केलें ताका काय दिसलें हांव इतलो पुरा उलयलो कांय घाण कोप्प न्ही. तो विंगड कोणाक रेफरन्स दिवचें पूण मुखारी की हो सेल्समॅन भारी चांग आसा म्हूण हांगेड लायक अशी म्हूण ताण घेयनातल्यार बी. सो तो तसोय पुरा विचार लेखून तो कोप्पना. सो तशींच आमी एक प्रकारार पळयल्यार आमी देवा मध्य आहा न्हू, देवाल विचार कसो नासचे पुरो हे परिस्थिती अशी कसं लायले. देवाल मनान तसले आमी एक चांग व्यक्ती आसा जाल्यार आमी कशे एक व्यवहार दाखोवका तसो पुरा विचार आयल्यार मे बी आमकां विंगड रितीन लेखच्या खातीर एक वाट मेळचे पुरो. तशी पळयल्यार आमी आनीक एक एग्जांपल घेवत दुर्योधनान भिमाक विश दिवन ताका मारूंक प्रयत्न केले जाल्यार युधिष्ठिरान सांगलें की ताजे नंतर की हें फॅमिलीच मॅटर व्हड जावचें नाका भितरी दवरया म्हूण. कोप्पनी युधिष्ठीर वय जेन्ना खंडीत कसं की वायट जाल्यार आसो हें फॅमिली भितरी आसो म्हूण. आनीक पण पळयलें आमी वारणा वतान तांगेले सगळे जोडोवचे वय प्रयत्न केला जाल्यार तेन्ना ताका कळिल्ले निमित्तांनी ते जोडची पशी पुडतांनी भायर धांवन गेलीं वनांत जाल्यार तांणी तशें कसं हें कर न्ही तांतू आसो म्हूण. जाल्यार केन्ना द्रौपदीक अपमान जाल्लो तांणी दुर्योधनान पुरा लिमीट क्रॉस केलें म्हणटात पळय. सो ते आमी केन्ना कसलें डिसिजन घेवका तें आमी पळोव येता म्हूण. कसलें की खंयच्या विशयान ते की कसले करता इंटेन्शन म्हणटात पळय तें इम्पॉर्टंट. आतां कृष्णान पळयल्यार शांती दूत जावन दुर्योधनाले चमकलो कृष्ण आनी सांगलें की हें युद्ध न्ही नाका तांकां खाली एक 5 गांव दियात ताका म्हूण पांडव जनाक कसले व्हड कसले राज्य नाका खाली एक 5 गांव दियात कसले तांणी क्षत्रिय म्हळ्यार तांगेले अंडर कसले आसूं का 5 गांव दियात हे युद्ध न्ही करचें नाका म्हूण. जाल्यार दुर्योधनान ना म्हणलें. जाल्यार ना म्हणलें न्ही तें कशी ना म्हणलें तें इम्पॉर्टंट ताजेर ना त्या मनांत कसो विचार आसा म्हूण कळटा. कसले की मस्त सगळे विशय आमी ना म्हणटात आतां पక్కనే कोणी तुमकां खंयचे वाडीक मुंजेक आपयलें आनी तुमी कसं की कामार आसा ती भायर कामांत आसा ती तुमी ना म्हणचें पुरो ती जाल्यार तें कोणा तुमी सांगतात ताका कोप येना. कसले की कसं की एक परिस्थिती आसा तुमी अशी सांगता ती वय म्हाका येवची मन आशिल्ली वय खंडीत जाल्यार परिस्थिती अशी अशी आसा ताजे निमित्त आमकां येवचें जायना ना म्हणली वय न्हू जाल्यार ना म्हणल्यार ते कोणा तुमी सांगता तांकां कोप येयले ना कसले तांकां गोत्त आसा की तुमगेले मनांत अशी इच्छा येवची जाल्यार तुमकां कसं कारणान इच्छा येवचें जायना म्हूण. जाल्यार दुर्योधनान कशी ना म्हणलें दुर्योधनान अशी ना म्हणलें की हांव म्हणटात पळय हांव मोरून वतल जावं जाल्यार तुमकां 5 गांव दिना म्हूण एक तणय दिना म्हूण म्हळ्यार अशी पुरा उतर सांगूंक शकता तागेलें तें मनाच कसं की इच्छ कळना इंटेन्शन ताजे खातीर मागीर तें डिसिजन जाल्लें की युद्ध करूं का पडटलें म्हूण. आनी त्या समयार युधिष्ठीर कितलो शांत असो ताका कितले कोप येनाशे पुरो तेन्ना युधिष्ठिरान डिसिजन घेतलें पुरा जनां मेळून युद्ध करूं का न्ही म्हूण. कसं जालें की ह्या परिस्थितींत तूं युद्ध करूं का म्हूण म्हळ्यार युद्ध करचें म्हळ्यार कोप येवचो विशय तो अशी शांत जावन युद्ध करूं जायना की शांत रुपार वचून आमी युद्ध भुमीर वचया म्हूण ना ते क्षत्रीय म्हळ्यार कसं कोपार आसतात तांणी युद्ध भुमीर ताका युधिष्ठिराक गोत्त असो विशय जाल्यार परिस्थिती अशी जाली दुर्योधनाली इच्छा अशी आशिल्ली की कोप येवची तशी केली आनी त्या भगवद्गीतेन ते मागीर ते श्लोक आसा पळय देवान सांगचे की मेगेल खातीर लढाई करया ती म्हूण मयी सर्वाणी कर्माणी संन्यास आध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व जग विगत ज्वर म्हूण मेगेल उडगास काढून लढाई करया ती कसल्या प्रकाराचे मनांत तूं बोर नाका ती म्हळ्यार तुमगेल खातीर न्ही निराशीर निर्ममो या मेगेल खातीर तुमी लढाई करची म्हणून आनी कसन तें विदाउट एनी डिझायर म्हणून आनी पुरा विशय कोळ्ळ जाता आमी हें लढाई करची डिसिजन घेतलां. सो आत्तां कोप आयला वय तांकां युद्ध करून जाल्यार हें चांग रुपारी कोपा उपयोग जाल्लो देवाल गायडन्सा अंडर म्हूण पळयता. आनीक एक एग्जांपल आमी पळयता द्रोणाचार्य आनी अर्जुन आले महाभारतांत तांतूय कळटा सुरे भीष्म 9 दिवसां खातीर भीष्म आशिल्ले सेनापती मागीर भीष्माल जातरी धांचे दिवस दुर्योधनान मनांत आशिल्लें की कर्णान सेनापती जावका म्हूण कसले कर्णा वयर ताका भारी एक विश्वास जाल्यार कर्णान जावचें की कर्णाले ताणें दुर्योधनान अशें सांगलें कसलें की ताकाय गोत्त आशिल्लें की कर्णाक विश्वास वय तागेले वयरी आनी तागेलें तें एक कॅपासिटी वय आसा जाल्यार ते सगळे तांगेले सायडा सेन आसा पळय तांकां चड तांणी एक रिस्पेक्ट दिवचें
कोणाल खातीर एक चड विशेष जावन एक भाव आसा तो द्रोणाचार्य, कर्णा खातीर ना ते. जसं कर्ण तागे धाकलो तागेले कंपेर केल्यार. ताकाची दुर्योधन अशी सांगता, कशी तुका तूं जगतल न्हू सिना. तेन्ना कर्णाकय कळटा की हागेल मन अंतसची काही डाऊट की द्रोणाचार्य. कर्णूय सांगता की आत्ता परिस्थितीन तूं द्रोणाचार्यांक जाल्यारय सांग, कसले की द्रोणाचार्याक मेगेल अंडर जावन सेनापती जाल्यार ताका तें करूं जायच ना म्हणून. ताका तागेलें एक म्हणटात पळय, तागेलें तें स्थानाक गौरव दिवच्या खातीर ताका सेनापती केल्यार लायक म्हणून. तेन्ना द्रोणाचार्य वचून हाका सांग, युधिष्ठीर दुर्योधन वचून द्रोणाचार्य सांगता की तूं सेनापती जावका म्हणून. आनी द्रोणाचार्य खुशी जाता, कसले की तागेल मनान थंय भंय आशिल्लें की दुर्योधनान वचून कर्ण सेनापती केल्यार म्हाका तागेल अंडर हें युद्ध हें नाका म्हणून. जाल्यार ताका खुशी जाता आनी तूं कसन जावका तें निमगी म्हणटा. तेन्ना तो द्रोणाचार्य सांगता खंय की तूं कशी पुणी कर न्हू, हाका युधिष्ठिरा जिवीत अवस्थान फाडका म्हूण ताका मारूं नजे म्हूण. हो, तेन्ना द्रोणाचार्याला मनांत येता खंय की हो, म्हळ्यार हाका आतां युधिष्ठीर सांग म्हूण कळना, ताका मारूं नज म्हूण हागेल मनांत आयलां हांवें दुर्योधनाक म्हूण तशें लेखता खंय. मागीर मुखारसून दुर्योधन सांगता खंय ताका मारूं नज म्हळ्यार कसो लागता तशें तूं ताका जिवीत अवस्थार घेवन आयल्यार हांव आपास तागेले उठता खेळ खेळटा डायसाचे, आनी तांकां आपास ताका सोलोसून तांकां 13 वर्स वनवासा पेटयता म्हूण. कसले की भीम आनी अर्जुन अशी लढाई करता तांकां सोलोवचें साथ दिना, ताका अशी आयडी करया म्हूण. तेन्ना दिसता की द्रोणाचार्य कसं केल्यार हागेल बुद्धी एक लाख म्हणल्यार कसं एक चांग उपयोग करचे हागे जायना. कशी केल्यार म्हणटा पळय कुकंत्रीक म्हणटात पळय, कसं पूण कोण एक उलटाशे लेखशी ताण सम म्हूण ताका एक स्थिर बुद्धी ना म्हूण ताका दिसता म्हूण. जाल्यार द्रोणाचार्य सांगता की आसो, हांव युधिष्ठिराक जिवीत अवस्थान कशी पुणी करून बंदी करून हाडटलो, जाल्यार अर्जुनान आयल्यार म्हाका करूं जायना. ताका तुमी मेळ न्हू अर्जुनाक दूर दवरका युधिष्ठिरा देखून. तेन्ना हांव खंडीत ताका धरता म्हूण. तेन्ना सुशर्मन आशिल्लो त्रिकर्त जनाल रायो, तो सांगता की जायत हांव ताका कशी पुणी करून अर्जुना दूर दवरता म्हूण. सो 11 दिवस 12 दिवस त्या युद्धांत सुशर्मन आनी तागेले त्रिकर्त ते लक्ष कटल्यान आशिल्ली सेना अर्जुना दूर दवरता ती. जाल्यार अशी जाता सांजवेळा युद्ध समाप्त जावचे वेळार केन्ना द्रोणाचार्य युधिष्ठिरा लागीं येवन ताका बंदी करूं येता ना, ते लास्ट मिनिटार अर्जुन येता दोन्ही दिवस आनी द्रोणाचार्य धरू सोड. तेन्ना दुर्योधनाक भारी कोप येता द्रोणाचार्याक की तुका म्हाका कोत्तस, तू पांडवा वयर इतली प्रीती आसा, तू हांव सांगेल कांय करच ना, तू अशी तुगेल पुरा हो विषय कसने पांडवाल एगेन्स्ट तू करूं जायना. कसल्या की तुगेल मनांत प्रीती आसा, हांव चुकलो तुका सेनापती करून हांव कर्णाक करता आशिल्लें, अशी पुरा अपमान करता पस. तेन्ना द्रोणाचार्य सांगता खंय हे दुर्योधना तूं कोपून अशी उलयता आसा, पळय म्हाका पळय आनी तुगेले सैन्यांत पळय आमगेले सगळे देहान तूं खंय खंय पेट्ट पडला पळय. आमी तुका राय म्हूण तुगेले खातीर लढाई करूं येता आसा ती, तुका स्वल्पपुणी गौरव सुका न्हय, प्रीती सुका न्हय, असल पुरो अपशब्द उलयतवे तूं आमगेले खातीर. आमी तुगेले खातीर जीव दिवन लढाई करता आसा ती, आनी तू अशी पुरो उलयतवे आमगेले खातीर म्हूण तशी दिसता खंय. आनी तेन्ना सांगता खंय आमी खाली द्रोणाचार्य सांगता की आमी खाली म्हणटात पळय प्रयत्न करूं येता मनांत मागीर चलोच त्या देवानाची. आनी तो देव अर्जुनाल रथार बसला म्हूण द्रोणाचार्य सांगता की तेन्ना तूं कसो मेगेले उलयतास दुर्योधन म्हणून. जाल्यार दुर्योधना त्या टायमार असल पुरा उतर नाका आशिल्लें. तो सांगता तूं कसलेपणी करका म्हणून. मागीर नेक्स्ट दिवस द्रोणाचार्य ते चक्रव्यूहाचें चक्रव्यूह करता ती. आनी आमी कोत्ता आसतना तूं चक्रव्यूहान तो अभिमन्यू शिरकता, जयद्रथ भीमाक युधिष्ठिराक आनी नकुल सहदेवा तांकां भितर येवचें सोडना ते चक्रव्यूहांत. आनी अभिमन्यू भितर शिरकत आनी सहज आनी योद्धा महारथी मेळ न्हू तें अभिमन्यू मारता ती. तें म्हळ्यार महाभारतांत एक म्हणटात पळय पुरा भशी एक मना दुख जावचो तसलो प्रसंग तो महाभारत युद्धाचो. सो मस्त तें दिवस कशी करता म्हूण कळना. आनी अर्जुन दूर आशिल्लो. अर्जुन सांजवेळ त्या कॅम्पा येताना पुरा जन शांत बसलीं ती. अर्जुनाक कळटा कशें की जालना म्हूण. आनी अभिमन्यू त्या बशी स्थानार नाश जाता अर्जुनाक उरलें कळटा. आनी अर्जुना अशी कोप येता खंय हें पळोवन पुरा युधिष्ठीर भिमाक आनी सांगता खंय तुमी कसन कांकण घालून बशिल्लीं वय, तुमगेलें शस्त्र ना वय अशी म्हणून. तेन्ना तसल पुरो शब्द उलयतना कृष्ण कुडले मध्य येता खंय आनी सांगता खंय अर्जुना तांकांय मस्त दुख्ख जाल्लेलें आसा. आनी तूं असल पुरो शब्द कोपान येवन उलयल्यार तांगेलें दुख्ख चड जाता. तुका कशी अभिमन्यू वयली प्रीती आसा तशी युधिष्ठिराक भिमाक नकुल सहदेव हांकां पुरा जना तागेले वयर प्रीती आसा. तूं असल पुरो शब्द उपयोग केल्यार कोपान तूं तांगेलें दुख्ख आनीकय वाडटा.
मनशाल चरित्र असू का कृष्ण सांगता विंगड जनाल दुःख उणी कोरका सेवय विंगड जनाल दुःख चड करचे आम्ही पळोवचे नच म्हणून कृष्ण सांगता काय आता अर्जुना कोप आशिल वय आणि कृष्णान मात एक गायडन्स आशिल्ले निमित्त आणि ते एक विशेष उलयतात कसन कसन जेल्लें आणि अर्जुनाक कळटा की हें पुरा केलेलें जयद्रथा निमित्ताची आणि तेन्ना तो तें वचन घेता की फाल्यां सूर्यास्त जावचे पयलीं फुडें हांव जयद्रथा मान काडटलो म्हणून तशें एक प्रकारार वचन घेता न्हय जे हांवांची अग्नीन तूं प्रवेश करता म्हणून आणि हें डिसिजन घेतलें सुद्दां ताणें हें वचन घेतलें सुद्दां सगळें पुरा पांडवांतले कॅम्पान तूं पुरा शंख वाजयतात खंय थंय पळयल्यार एक्चुअली दुर्योधन खुशेर आशिल्लो की आज अभिमन्यू मारले आनी अशें पुरा मात फुडले तांकां न्यूज येता खंय कॅम्पांत जयद्रथू धांवन धांवन येता खंय दुर्योधना कॅम्पांत पळय तूं गोत्तसवे अर्जुनान कसन घेतलां की फाल्यां सुर्यास्त भितर म्हाका मारता तो म्हणून हांव वचून हिमालयांत वचून निप्पोन बसता म्हणटा खंय जयद्रथू तेन्ना दुर्योधन आनी सांगता खंय तेन्ना द्रोणाचार्य भशेन कांय भिवू नाका आमगेले खातीर एक चांगे अवसर मेळ्ळा जाल्यार की आमी पुराजन तुगेलें रक्षण करतात आणि अर्जुनान मागीर सूर्यास्त जाल्लें अर्जुना कांय करूं जाय न्ही आनी ताणें अग्नी प्रवेश केले म्हळ्यार आमी खंडीत युद्ध विन जाता ती सो कांय भिवका म्हूण ना म्हूण आनी द्रोणाचार्य सांगतात की कांय भिवका म्हूण ना फाल्यां अशी एक परिस्थिती उत्पन्न करता की अर्जुना तुगेले ते पावच्याक जायच ना म्हूण सिंधू नरेश जयद्रथा तांणी सांगता ती की आमी पुराजन आसात तूं कांय भिवका म्हूण ना म्हूण आणि द्रोणाचार्य मात अशी उलयता उलयता सांगता आनी जयद्रथा लास्टार आमकां रक्षण करूं जाय न्ही आनी अर्जुनान तुका मारलें तांत तुका कसो होड विशय क्षत्रिय म्हळ्यार तें भारी चांग मरण तें युद्धांत तें जयद्रथ सांगता नाका नाका अशी पुरो उलयतात जाल्यार हांव वतात म्हणून तेन्ना द्रोणाचार्य सांगता ना ना आमी तुका रक्षण करतलीं ती म्हणून सो त्या प्रकारार म्हणटा न्ही नेक्स्ट डे तांणी इतलो व्हड तें सैनी करता ती ताची म्हणटात पळय रुंदाई 2 मैल खंय आनी दिग्गाई 20 मैल म्हळ्यार जयद्रथाची मागशी आसा अर्जुनान इतले जना दोखून मारून ते मुखार येवका सो त्या प्रकारार ते एक परिस्थिती असताना म्हणटात पळय जाल्यार दुर्योधन पळयत खंय कशी पुणी कोण अर्जुन मुखारसून येता असो म्हूण राबोवचेक जायना जाल्यार अर्जुनाल भावना त्या दिवस अशी आशिल्ली कोणाक ताका राबोवचें जायना तो मागशी वचून थंय हो आशिल्लो पळय जयद्रथ आशिल्लो ताका प्रगेल द्रोणाचार्य ताका वचून सांगतात की द्रोणाचार्य तुमी मुखार वचूं का अर्जुन राबयना तो मुखार येता असो म्हूण द्रोणाचार्य सांगतात की ना ना तूं मुखारसून वच म्हणून तेन्ना हो सांगता की दुर्योधन नॉर्मल दिवसान म्हाका तागेले लढाई करूं जायना आनी आज हांव वचून तागेले लढाई करचें द्रोणाचार्य सांगता की ना हांव तुका कवच दिता तें मंत्रोच्चार करून तें घालून वच म्हणून ताजें तूं कांय जायना म्हणून तेन्ना तो तें घालून मुखारसून वता की अर्जुन आनी कृष्ण आश्चर्य जाता की दुर्योधन कशी मुखारसून आयला लढाई करूंक म्हणून आनी ताका पुरा बाण मारल्यार कांय जायना तें मागीर अर्जुन वय द्रोणाचार्याला शिष्य न्हू ताका पुरा गोतस ताका द्रोणाचार्य कसं गोतस ते अर्जुना गोतस अर्जुना कुडले मन आहेत की हें कवच घाल नासता पुरो म्हणून जाल्यार ते कवचाची एक विशेषता म्हळ्यार पुरा कवर जाता जाल्यार बोट्टाच तूं देस पळय तें मात कवर करना तें तेन्ना अर्जुन 10 बाण मारता एका पंता आनी दुर्योधनाल 10 बाण 10 बोट्टाच तूं दिका वचून ते बाण लागता तो अशी किरडत दुख्खान की मागीर तांणी तशी मुखारसून वचचें तो म्हूण म्हळ्यार खंयचे विशयार पण कोपार असल्यार वय पळय अर्जुन ते कोप रायट उपयोगार अशी न्हय कोपा म्हळ्यार तागेले अशी न्हय की तागेली बुद्धी अर्जुन अस्थिर आसा कोप आयल्यार वय कृष्णाल गायडन्साल अंडर आस न्हू तो चांग स्थिर रुपार तो वता आसा म्हणजे साधारण म्हणटा ते युद्ध न्हय की 20 मैल अक्षोहिणी सेना इतले पार करून जयद्रथाल्या पावच्या म्हणून आनी लास्टार ते दुर्योधनाक एक पंत दिसता की कृष्ण देव दिसता आनी अशी पुरा कसन जगता अशें हांवें गेलो तूं जाल्यार मागीर तागेले मनांत येता की कृष्ण देव असेल जाल्यार अभिमन्यू आमकां कशी मारूं सोडतशील न्हय न्हय कृष्ण देव न्हय तशी मनां येता म्हळ्यार ते दुर्योधनाक एक विश्वास ना देवा वयर आनी ताजे निमित्त तो भक्त आसा म्हूण पळयता आनी आतां जयद्रथा रक्षण करचे द्रोणाचार्य कृपाचार्य मुखार आसा ती कर्णशल्य एक कडेन शकुनी अश्वत्थाम एक कडेन आसा आनी मागची सायडार दुर्योधन दुशासन आसा ती कोणाक म्हळ्यार पावचें जायना म्हूण आनी अर्जुनान थंय पावता पावता ते सूर्यास्ता टायम जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तांणी आतां कसं अर्जुनाक दिसता की आनी जाल्लें म्हूण आनी हांव जाल्लें म्हगेलें जीवन म्हूण तेन्ना कृष्णान ते सुदर्शन चक्र घालून ते सूर्यास्त जाल्ल्या म्हणके दिसता पुराय जनाक
आणि तांणी सेलिब्रेशन सूर करता ती आणि जयद्रथ येवन हसून हसून सांगता काय, बस अर्जुना तू लाकडार वचून बैस, हांव अग्नी दित तुका म्हणून. म्हळ्यार त्या प्रकार भारी खुशेर तांगेलें सेलिब्रेशन सांगता. आणि त्या टायमार कृष्ण अर्जुना सांगता काय, तुगेलें धनुश्य काडी, ब्रह्मास्त्र काडी, आता टायम म्हणून. तेन्ना अर्जुन क्लॅरिफिकेशन निमगिना. आता कसं सांगता, कृष्णान सांगला म्हळ्यार कसं की आसता तूं विषय म्हणून. फुडले लोड करता काय ते ब्रह्मास्त्र तागेले धनुश्या वयर. आणि कृष्ण सांगता काय, अशी मारका तूं ब्रह्मास्त्र तागेले गळ कट्ट जावन सेमंत पंचक त्या रान्नान तूं तागेलें आन वृद्ध क्षेत्र म्हणून आसा तागेले पांयार वचून पडका म्हणून तागेलें माथ्यान. आणि कृष्ण ते सुदर्शन चक्र काढता. हो गट्टी गट्टी हसता आशिल्लो जयद्रथ तो वांचलो म्हणून ताका कळटा की आतां आनीक सूर्यास्त जाय न्ही. हसता आसतना क्षणभर भितर तागेले गळ कट्ट जावन ते श्रीमंत पंचकरांना वचून ते जयद्रथाला अन्ना वृद्ध क्षेत्राल पांयार पडटा तागेले तें हें आशिल्लें ताका ईश्वराल तागेले ताणें मागून घेतिल्लें की तागेले पुताक कोणी हें घाल्ल्यार तांगेले माती पुट्टून वतलें म्हणून. तागेले पांयार पडून गेले सुद्दां तागेले जयद्रथाल अन्नाले माती पुट्टून वता त्या टायमार. सो हें पुरो विशय पळयतना आमी पळयत अर्जुना खातीर खूब ह्यो कितलो व्हड परिस्थिती आशिल्ली आनी ते खंयची एक प्रकारार अभिमन्यू तांणी मारलेलें जाल्यार आमी पळयत अर्जुनान तागेले ते खूब येवची पळय ते शक्ती उपयोग केल्ले कृष्णाल गायडन्सारी आनी त्या प्रकारार ताणें डायरेक्ट केल्लें म्हणून पळयत. आनी मुखार सुद्दां आमकां गोत आसा द्रोणाचार्यान एक पण त्या लढाई येद्राक सांगिल्लें की म्हाका कोणाक सोलोवचें जायना युधिष्ठिराक. म्हाका सोलोवचें जाल्यार कसं नासता की अशी कसं न्यूज आयलें ताचें हांव भारी म्हाका एक दुख्ख जाल्लें तेन्ना हांव मुगेलें शस्त्र सोडटलो म्हणून. सो त्या मात एक आशिल्लें. आनी 15 दिवस अपास दुर्योधन मस्त अपमान करता आनी द्रोणाचार्य अशी कोप येता खंय की तो सामान्य जावन सैनिका वयर ब्रह्मास्त्र सोडता निजान ब्रह्मास्त्र पडटा सामान्य जावन सैनिकां सोडून जाल्यार द्रोणाचार्याक अशी कोप येता आनी द्रोणाचार्यांनी म्हळ्यार हळूहळू तांणी म्हणटात पळय देवाल भक्त हळूहळू तांणी म्हळ्यार देवा म्हणकेतांनी म्हळ्यार तितले व्हड तांणी तांगेलें व्यक्तित्व आसा जाल्यार देव द्रोणाचार्य भीष्म हांकां पुरा उपयोग करता आमकां पुरा हें कसं की शिकोवच्या खातीर. ताका देवाक द्रोणाचार्याक देवाल गायडन्स नाशिल्लें ताका आतां कोप येता आनी तो ब्रह्मास्त्राचा दुरुपयोग सामान्य सैन्या वयर करता. आनी तेन्ना कशी पुणी राबोवका जाल्यार कृष्ण सांगता की अश्वत्थामा ना म्हूण ताका सांग्या ती तेन्ना तो तें आयकून दवरतलो म्हूण. युधिष्ठिरा फट्टी मारचें जायना न्हू ताका भीम लेखता युधिष्ठिर कांय म्हणनासतना तोच वचून सांगता आनी ताचे भशी फुडें भीम कसं करता अश्वत्थामा म्हूण एक हस्ती आसा ताका मारून वचून द्रोणाचार्य सांगता की अश्वत्थामा मारला हांवें म्हणून. मात द्रोणाचार्याक भीमा वयर विश्वास नाशिल्लो. तो आनीक कंटिन्यू करता की ब्रह्मास्त्र मान सामान्य सैनिक आनी तागेले कोप इतलो आशिल्लो द्रोणाचार्याला त्या अपमाना निमित्त की ते ब्रह्मास्त्र मारता मारताना सूक्ष्म रुपारी द्रोणाचार्याल गुरू असत पळय भारद्वाज मुनी आनी अग्निवेश मुनी तांणी कुरुक्षेत्र येतात के आनी तांणी सांगतात के हे द्रोणाचार्य तू कसं करता आसता सम न्ही म्हणून हे क्षत्रियान तू कसं एक नियम असू का ते तू पालन करी तू व्हड व्यक्तित्व तुगेलें द्रोणाचार्य म्हळ्यार तुवें ब्रह्मास्त्राचो उपयोग असल सामान्य जावन आशिल्लें सैन्या वयर उपयोग करता आसता सम न्ही म्हूण भारद्वाज मुनी अग्निवेश मुनी ताका सांगतात के जाल्यार द्रोणाचार्याक अशी कोप आशिल्लो त्या अपमाना निमित्त तो राबयना आनी मुखार सून आमकां ती काणी गोत आसा की कशी जाता म्हणून की मागीर युधिष्ठीर सांगता की म्हणटा आमकां गोत आसा की अश्वत्थामा म्हळ्यार ते आसा पळय ते नरव कुंजर म्हूण ते आसा पळय अश्वत्थामा मारला म्हणून जाल्यार तो सांगता मनुष्य अश्वत्थामाने हस्ती म्हणून जाल्यार त्या म्हणचे पशी फुडें कृष्ण आनी बाकी पुराजन शंख वाजयतात ते सेकंड पार्ट युधिष्ठिरान कसं सांगितलं तर द्रोणाचार्या कळना सुरेश पार्ट मात ऐकता की द्रोणाचार्य हाका अश्वत्थामा मारला म्हणून आनी युधिष्ठिरा द्रोणाचार्या गोत युधिष्ठिर फट्टी मारना म्हणून आयकल सीता ताका अशी दुःख जावन तो शस्त्र तोकू दवरता आनी ते शस्त्र तोकू दवरतना धृष्टद्युम्न पळय तो कुडले वचून कोणाक निमगिनासी वचून द्रोणाचार्याल गळ कट्ट करून सोडता म्हणून सांगिल्लें आसा आनी मुखार ताजें फल आसा तें कोपान केलेलें निमित्त की अश्वत्थामान मागीर लास्ट डे युद्ध एंड जातरी धृष्टद्युम्नान निद्दांत वचून मारूं आसा आनी मत्स्यनाक सो ह्या पुरा कोपा निमित्त कसं जाता म्हणून देवान महाभारता दाखयलेलें आसा कसं एक चंद्रुपार जाव येत आशिल्लें ते कसं जाता युद्ध जाता ताजी कोपा निमित्त
आणि युद्धांतूय कसं कसं नाही नियम उल्लंघन जावन कसं कसं वायट विषय जाता म्हूण. सो हे पुरो हळूहळू व्यक्ती द्रोणाचार्य तसं नाही तांणी आमकां शिकयता आसत देवान तांगेलो उपयोग करून आमकां शिकयता आसत की कसं जाता म्हूण. द्रोणाचार्याक कोप येईल तेन्ना ताणें नियमाचें उल्लंघन केलें जाल्यार त्याच विशयी ताका भरद्वाज मुनीन तागेलो गुरू अग्निवेश मुनीन येवन सांगल्यार वय ताणें तागेलो कोप राबनी द्रोणाचार्यालो आनी ताणें त्या कोपान विंगड वचून मारलें. वेरएज अर्जुनाकय कितलो कोप आशिल्लो जाल्यार ताणें नियमाचें उल्लंघन करनी कृष्णान मनान कसं नासता तागेलो गायडन्स घेवन ते चांग रुपार ते कोपाचे उपयोग केलो म्हूण. म्हळ्यार कोपाक वय चांग रुपार उपयोग करीत म्हूण तशें पळोवं येता. सो हें पळयतना आमगेले एक लास्ट एक फायनल पॉयंटार येता आसा हांव की एक प्रकार म्हणटात पळय अर्जुनाल एक विशेषता म्हळ्यार तो एक प्रकार केन्ना सेवा भावांत आशिल्लो देवाले. अशी नाही की आता आमी हरे कृष्णाचे मंत्र जप करता ती और भक्तीन तूं रुची घेवन कसं की प्रयत्न करता आमगेले कोप वतल म्हणून खंडित ना. जाल्यार सेवा भावाचे केन्ना आमगेले एक भावन आसता पळय त्या मनान तूं तेन्ना कंट्रोल करची चान्सीस चड आसा तुमगेले. कसं जालें की हरे कृष्ण महामंत्र म्हळ्यार कसं आमी म्हणटात पळय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे. ते देवाक कसं प्रार्थना करचें आमी की देवा आमकां सेवा भाव दी म्हणून. त्या प्रार्थनाचे मूल अर्थ त्यांची की देवा आमकां सेवा भाव दी म्हणून. आनी ते सेवा भाव आसतना पळय आमी रायट टायमार रायट डिसिजन घेवं येता म्हूण त्या प्रकाराचें आसता. एक पंता प्रभुपाद स्वाम्यान तेंचें एक जाग्यारी मंदिराचें ते कसं की कार्यक्रम आशिल्लो उद्घाटनाचो ते समरुपार करनिके ते कसं कसं नियमार करता पळय ते प्रभुपाद स्वाम्याक इतले कोप आयले की ते यज्ञ आनी समग्यायनी म्हणून कोपून तांणी बिश्टेल के पुरा जनाक आनी मागीर ते जात तरी पुरा तांणी तांगेले शयन कक्षा वचून बसलीं के आतां पुराजन भक्त जनाक अशी भिवन गेलेलीं के तांणी की आतां कोण वचून प्रभुपाद स्वाम्याले उलोवचें म्हणून अशी कोपार आसत तांणी कसं आतां सांगल्यार एक भक्तान हबूर वचून बागील ओपन करून पळय एडक्या दुखून पळयलें की प्रभुपाद स्वामी कोपून बसलीं दिसता आतां म्हणून भितर पळयल्यार प्रभुपाद स्वामी जय गौर निताय म्हूण खुशेर एकली बसून भजन करता आसत के त्या पळयल्यार तेन्ना तांणी भक्तजनान त्या पळोवन ताका एक चिके म्हणटात पळय मन आयलें की चांग रुपार खुशेर भजन म्हणटा आसत ती भितर वचून निमगूं येत दिसता म्हणून तेन्ना ताणें भक्तान वचून प्रभुपाद स्वामी निमगेलें की तुमी इतली कोपार आशिल्लीं ती प्रभुपाद स्वामी आमी पुरो सम आयोजन करनी जाल्यार आतां तुमी इतली खुशेर आसता ती म्हणून तेन्ना प्रभुपाद स्वामीन सांगलें की कोण व्हड विशेश भक्त आसतात पळय तांणी ऑफकोर्स तांगेलें एग्जाम्पल म्हूण न्ही तांणी एक जनरल विशय सांगिल्लो की कोण एक व्हड विशेश भक्त आसतात पळय तांणी समुद्रा म्हणके म्हणून म्हळ्यार भायर दोखून तांणी कसं एक कार्य जावच्या खातीर कोपानशी दिसच्या पुरो ती म्हळ्यार कशी समुद्रा वयर पाळ येतात पळय जाल्यार समुद्रा भितर शांत आसता सो तांकां अशी भितर वयल्यान म्हणटात पळय अशी कोप येवची न्ही कोपल्यार वय तांणी कसं की काम जावच्या खातीर कसं की समोर उपार जावच्या खातीर तांणी कोपशी दाखोवच्या पुरो ती जाल्यार तांकां तो कोप येना तशी प्रभुपाद स्वाम्यान तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें म्हणून. आनी आनीक एक विशय म्हळ्यार आमी आनीक एक दृश्टांत उपयोग करता म्हळ्यार सर्पान चाबल्यार ते सर्पाचे विश आमगेल्या देहा भितर वता ती आमकां सर्पा वयर कोप येवन आमी सर्पा मातशी धांवल्यार की ताका हांव सुरे मारका म्हूण कोपून ना न्हू तशी करना ती सुरे कसन आमगेली प्रायोरिटी सर्पान चाबल्यार सेफ्टी म्हळ्यार त्या बॉडीन कसं की देहांत गेले ते विश ते सुरे काडका मागीर त्या सर्पा विशय आयकूं येता तशींची कोपाचे हें म्हणटात क्रोधाचें पॉयझन आमगेले बॉडी भितर घेतल्यार कोणाल निमित्त कोप आयलो तागेल मातशी ताका उल्लोच बदला खूब शांत करचे खातीर कसं सुरे स्टेप पळय तें पळोवका आमी ते म्हणटात पळय कोणाक हें म्हणटात पळय इमिजिएटली रिएक्ट करचें नज म्हणून. सो एक विशय म्हळ्यार केन्ना कोप येताना अशी एक लेखार पळोवं येता की आमी कुडल्या ठप्पांनी उरलो उसळ्या पळय तें एक चांग न्ही कसं जालें की आमी कसं आमगेले ते कोप आयिल्ले अवस्थान तूं क्रोध आयिल्ले अवस्थान तूं आमी उल्लोच उतर कसं येतलें कसं नासतलें म्हूण तें सम न्ही आनी मात दोनूय विशय हो वे आसा की क्रोध आयल्यार आमी सांगनातल्यार मनान तूं म्हणटात पळय दवरल्यार मनान दवरून 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 कसं जाता एक दिवस बॉम्बा म्हणके फुटता ती ठापनी इतले वेळ पेशन्सान ते कोप म्हणटात पळय दाबोवन दवरलेलो की कोप्पना 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 ना कोप्पना कोपच्या चांग न्ही कोपची चांग न्ही म्हूण दाबोवन दवरलेलें जाल्यार एक दिवस ते लिमीट क्रॉस करून म्हणटात पळय ठापनी
नॉर्मल आखिना चड कोप येवचे पुरो ताकाची एक्सप्रेस करचे समनी की कुडले कोप आयले सुद्दां कसं नाही उलोवचें जाल्यार रिप्रेस करचें समनी की मनांतू दवरचें ताका ते म्हणटा पळय प्रोसेस करता म्हणून प्रोसेस म्हळ्यार कोणा वयर तुमकां एक विश्वास आसा कोणी एक विंगड पर्सन तांगेले एक उरलो न्हू तें मन मन म्हणटात पळय मनाचें वजन चिकी उण करूं अशें अशें जालें रे कोप आयलो कसं करचें म्हळ्यार ते विशय कोणाले सांगू का ते कोप मनांतू दवरल्यार तो केन्नाय मुखार सून आनीकय व्हड जावन भायर येवचें पुरो और एक एक जनाला असे अभ्यास असता कोणाले बरोच विषय असता पळय एक एक जण कोप आयल्यार तो खंयचो विशय आसा पळय बरोवन काडटा ती तो बरोवन काडल्यार अर्ध कोप तांतूच जाता म्हळ्यार प्रॅक्टिकली हांव पळयलेलें आसा कसं ऑफिसा विशय आसतना तेंचे कोप येवचे विशय आसल्यार ते हांव ते ईमेल म्हणटात पळय ते टायप करून दवरता जाल्यार हांव पेटयना ते ईमेल कसं की 24 hours नंतर ते विशय पळयल्या पळय आमगेलें मन चेंज जाता ते क्षणांत ते आशिल्ले कोप पळय तोच विशय एक एक दिवस नंतर आमी ते मना व्हेल्यार ते सेम भाव नासना आमगेले कसं की त्या 24 hours तू कसं कसं जावन आसता तो कोप आसन ताका ठप्पनी उरलोवचें आनी मन आदवर कशें खंयचेय एक रुपार व्यक्त करता खंयचे एक व्यक्तीले और तुमी बरोवन काडून तुमगेल्या मनांत तशें कसं की बरोवन सोडका सो त्या प्रकारान एक कोप प्रोसेस करूं येता म्हणून हो एक विशय आसा आनी आनीक एक लेखार पळोवं येता की एक 3 लेवलार पळोवं येता एक आध्यात्मीक लेवलार पळयल्यार आमी सूर्य विशय बरयले पॉयंट पळय आमगेल्या मनांत सुख आनी त्या भक्तींत आमी कितलें आनी नियम पालन करतात मुखारसून वतात हो मनांत विशय आमगेले आनीकय वता की अल्टिमेटली देवाल मनांत तशिल्लें जावचें आमी खाली कोऑपरेटर्स कंट्रोलर न्ही म्हूण आमी नियंत्रण करूंक जायना कसं न्ही आमी देवाल मनांत तशें आमी देवाल मनांत आशिल्लें तें करूं ट्राय करूं येता म्हणून आनी केन्ना आमी भक्तीचें नामस्मरण करचें सत्संगा भाग घेवचें देवाल विंगड विंगड भक्ती कार्यान भाग घेतात तेन्ना आमगे हगूर हगूर मनांत येशील पळय कसलें की अशी न्ही की आमी कोणालें नेचर की हो कोप येता कोप काम क्रोध म्हळ्यार हें वासनाची वृत्ती न्ही कशी म्हणटात पळय क्षत्रिय ब्राह्मण अशी न्ही की कोप एक एक जना येता म्हणून एक प्रकार आसा ती वासना आसा ती आनी ते हगूर हगूर भक्तीन तुमकां गेल्यार मस्त जनाला एक्सपिरियन्स आसा एक्सपिरियन्स कोण अनुभवी कोण भक्त आसा तांगेले आसा आनी सांगतात की फुडें म्हाका मस्त कोप येता आशिल्लो म्हणून आतां भक्तीन तेतरी हरे कृष्ण जप करतरी चिक्यात नियंत्रण चड जालां अशी ठप्पांनी फुडें म्हणके म्हाका कोप येना म्हूण तशी म्हणटात ती म्हणून जाल्यार एक एक पर्यंत प्रॅक्टिकली अशी आसता की आमकां कोणाक की ओट्टू म्हणटात पळय पळयल्यार जायना म्हणटात पळय ताका पळयल्यार कोप येता म्हणून तशें जातात पळय तेन्ना स्वल्प समय काय तरी चिके म्हणटात जर दूर राबल्यार वयचांग कसं की आमकां कंट्रोल करचें आमगेली शक्ती ना म्हणून आमकां गोत्त आसल्यार तर खंयची परिस्थितीन तसं ते आमी अवॉयड करूं येता फकत खंयचे रोडार वतात एक फोंड आसा सुर्यपंथा वताना तुमी ते फोंडा कार घाल न्हू धाप्पनी अशें जावन वतात आतां तुमकां गोत्त आसा थंय फोंड आसा म्हणून आतां नेक्स्ट टायम कार वता आनी ते बगलेन दोखून व्हरतात न्हू तुमी फोंडा आपास पडयना ती सो तुमकां तुमगेल नेचर तुमकां गोत्त आसा आमकां सो आमकां अशी गोत्त आसा की असल परिस्थितीन तूं म्हाका कोप येतलोची हे व्यक्तीन अशी उलयल्यार त्या परिस्थितीन देखून चिके जाल तितले दूर वचचे प्रयत्न करीत तुमी त्या एक कोपाक तरी जाव का म्हण कार फोंडा घालका म्हूण गोत्त आसून एक पण फोंडा पडली वय जाल्यार एक पण कळलें की थंय फोंड आसा म्हूण आपास कार व्हरून तांतू घालका म्हूण सो एक एक पण म्हणटात पळय आमगेले नेचर लेकार एक एक परिस्थिती आसच्या पुरो की आमगेले ते सहनशक्ती मुखार आसता त्या परिस्थितीन कोप येताची आमकां त्या परिस्थिती देखून चिके दूर रावचे प्रयत्न केल्यार क्रोधाचे चिके एक चान्स म्हणून म्हळ्यार कसं की क्रोध एक अनर्थची वृत्ती नाही ती सो आनी एक लास्ट एक इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमी पुराजन भक्तींत आसतना आमगेले कसन की एक सेव आसता सानी होळी नामस्मरण करचे कसन की एक सेव आसता आनी आमगेले कसन की एक रिलेशनशिप्स आसतात पुरा संबंध आसतात आनी आमगेले स्वयं एक म्हणटात आमगेले एक मनांत कसन काम कोरता म्हणून एक आसता आमगेले स्वयं आमगेले चेतना सो एक एक पंथा अशी जावचे पुरो की आमी सेवा करतना कोणाक आमगेले भक्ता ओट्टूची म्हणटात पळय कसन की एक कोप येवच तसले विशय जावचे पुरो तेन्ना कसन करचें वैष्णवमू आतां कोपची हांव त्या टायमार तुमी अशी मना व्हरका की तुमगेले खातीर ती कसन करची तुमी सेवा तुमगेले लेकार जाय न्ही कसले की तुमगेले कसन की एक म्हणटात पळय कॉन्फ्लिक्ट आयले तागेले रीत विंगड तुमगेले रीती विंगड तेन्ना तुमी चिके म्हणटात पळय थिंक करका मना व्हरका की तुमगेले खातीर हो संबंध वैष्णव चड इम्पॉर्टंट की तुमगेले रीती चड इम्पॉर्टंट म्हत्व दिवक आसो तागेले रितेर करचें पुरो कोपची नाका कसले की हो संबंध मेगेल खातीर विशेष आसा मेगेल रितेर जायनातल्यार रडना जाल्यार संबंध विशेष म्हळ्यार हांव रिलेशनशिपा चड वॅल्यू करता म्हणून मेगेल थिंकिंगाक ना कसले की आमी सांगली पण
कसं कसं कोपून परिस्थिती येऊन संबंध वाईट घेतल्यार भक्तीन तुवें कशी मुखारसून वचचें. आमी पुराजन हे पुरो सत्संगा भाग घेतात, नामस्मरण करतात, आमगेली ध्येय ह्यांची न्हू की आमी कसं की देवाला अनुग्रह पावका भक्तींत मुखारसून वचचें म्हणून. मात कोपून संबंध वायट करून हेकड तेकड उरलो न्हू, ताजेन आमगेलें मन वायट करून मागीर आमी कसले आयली ती तोच विषय सायडा गेल्यार विंगड कसं की उलोवचें सूर जाल्यार. सो असल पुरो विषय मना दवरून त्या लेकार रायट डिसिजन्स घेवं येता म्हणल्यार आमगेले पुरा खंयचे आसा पळय फोनार असो कसं व्हिडिओ पळयतना एक पॉज बटन आसता न्हू, ते बटन दाबयल्यार व्हिडिओ बंद जाता. तशी देवानय आमकां बुद्धी दिलेली आसा पॉज बटन दाबोवच्या खातीर. आमगेली आसता ती शक्ती. सो ताची उपयोग करता. केन्ना नियंत्रणा ना म्हूण जाल्यार पॉज बटन दाबून आमी मुखार येता. सो अंतार सांगचे लास्ट एक पॉयंट म्हळ्यार की बुद्धी आनी भक्ती. बुद्धी म्हळ्यार आमी त्या क्षणान तूं कसं करता कोणाला उलोवका ते आमगेले बुद्धी उपयोग करूं आनी भक्तीचे नियंत्रण म्हणटात पळय पालन करता आसल्यार खंडित देव आमकां ती शक्ती दिता हें क्रोधाची वासना देखून भायर पडचे तशे खातीर और आमकां चड शक्ती दिता तूं करचे खातीर. कसं जालें की भक्तीन तूं आमगेलें ते म्हणटात पळय मन व्हड जाता भक्तीन तेलसिता. फुडें कसं म्हणटा पळय एक सान एक फोंड आसता ताजे भितर उदक पाय दवरल्यार फचक्कनी उदक भायर येतलें. तशी मन सान आसतना कसं परिस्थिती आयल्यार ठप्पनी कोप भायर येतलो. जाल्यार समुद्रा भितर पाय दवरल्यार समुद्र उक्कून येतो ना, खंडितान. म्हळ्यार भक्तीन केन्ना मुखार जातात पळय आमगेलें तें मन व्हड जाता वता म्हूण तें सांगिल्लें आसा. सो हे एक श्लोक आसा अपूर्यमानानां अचल प्रतिष्ठां समुद्रम अपा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शांतीम आपनोति न कामकामी. म्हळ्यार आनी देवान सांगचें आसा की कोण अपूर्यमानां अचल प्रतिष्ठां कोण भक्त आसा तागेलें मन म्हळ्यार प्रतिष्ठम समुद्रम अपा प्रविशन्ति. समुद्र म्हणके के तागेलें मन कसं कसं पुरा इच्छा पूर्ण जायना पुरा चलता आसता के प्रविशन्ति मना येता आसता के हें जालें तें जालें हें जालें म्हूण जाल्यार तागेली शांती भंग जायना म्हूण शांती आपनोति न कामकामी. कसं परिस्थितीन तो कोण व्हड भक्त आसा पळय ताका अशी क्रोध येना. सो त्या प्रकारान हांव सेशन एंड करता. 8:27 जालेलें आसा. एक कुठले एक 2 मिनिटां खातीर रिकॅप करता मागीर तुमगेले कसं कॉमेंट्स कसं आसल्यार तुमी सांगी येता. आमी फर्स्ट स्टार्ट केलेलें ह्या पॉयंटार की म्हणटात पळय एक प्रकार कोप आयल्यार मनुष्य पिशसी जाता ताका कसं उलयता कसं उलयना म्हूण कळना. आमी सांगिल्लें पळय की त्या मनशाक तागेलें रेकॉर्डिंग दाखयल्यार कोपार तो कशी उलयत आशिल्लो ताकाय आश्चर्य जावचें पुरो तो कशी एक प्रकारार वेव्हार केला ताणें. सो एक प्रकार म्हणयत पळय की कोपा निमित्त मन कसं कसं आमगेले खातीर करयता. आनी मागीर आमी पळयलें की इच्छा पुर्ती जायनातली कोप म्हळ्यार हाजें कामाचो दाखलो भाव कामानुजितो. आनी मातसो सकयल कोप आयल्यार आमी म्हणटात पळय इच्छा पुर्ती जायनातली आमकां कोप येता जाल्यार पुरा इच्छेंत जायना आमकां. आमी ते क्रिकेटाचें एग्जाम्पल यूज केलें की कसं महत्वाची इच्छा आसता तें जायनातल्यार म्हाका कोप येता. मागीर आमी पळयलें भक्ती तत्वाचे विशय की भक्ती तत्वाचे आमकां कळल्यार आनी देवाल गायडन्स भगवद्गीते गायडन्स गुरूल गायडन्स व्हड भक्तांतलें आमी तांगेलें मार्गदर्शन घेतल्यार जिवनांतू तेन्ना आमकां आमगेलें कसं की कोप आसा पळय ते रायट वेन यूज करचें आमकां मार्गदर्शन दितात तांणी. कशी आमी ते 2-3 प्रसंग पळयले विदुरान प्रसंग पळयले ताकाय दुर्योधनान अपमान केल्यार कोप येवच तसलो विशय आशिल्लो ते ताका कोप येयनी आनी ते देवाल तें कशें की इच्छा म्हूण तो चांग रुपार तीर्थक्षेत्राचे आमकां साधू संग केलो ताणें. आनी मागीर आमी विंगड 2 एग्जाम्पल पळयलें हागेलें द्रोणाचार्यालें आनी अर्जुनालें की कशी द्रोणाचार्य आनी अर्जुनाक दोग जाणांक कोप येवच तशी परिस्थिती जाल्ले जाल्यार द्रोणाचार्यान तागेले गुरू भारद्वाज मुनी अग्निवेश मुनी जाल्यार ताणें ते ब्रह्मास्त्र दुरुपयोग केलो म्हूण. आनी अर्जुनाक कशें की कोप आयलो वय जाल्यार कृष्णान ताका सांगलें अशी कोपची सम न्ही आनी तांणी कशें की मेळून कशें की प्लॅन केल्लें आनी अर्जुनान तागेलें तें कोपाचें म्हणटात पळय चांग रुपार उपयोग केलो देवाल मनान कशें तशें जावचे खातीर. सो आमी देवालें भक्तालें गुरूलें शास्त्राचें मार्गदर्शनारी उपयोग केल्यार आमगेले कोप वय चांग रुपार उपयोग करीत. हनुमंताल वय चांग एग्जाम्पल आसा रामायणांत ताका कोप आयलो वय जाल्यार ताणें देवाल सेवेंत लंक जळोवन काडली कोपेंत त्यावेळी चांग रुपार उपयोग केला हनुमंतान. सो देवाल भक्तांक गुप्त आसा की कोप वय येता वय जाल्यार ताका चांग उपयोग कशें करचें त्यावेळी पळय येता म्हणून. आनी लास्टार आमी पळयलें कोप आयल्यार अशी न्ही की ते ताप्पनी सांगून सोडका. आतां हें पळयलें मनांतू दवरल्यार त्या मुखार सून आनी कसं व्हड बाद जाता ताचे निमित्त.
ताका कोणाल वेर एक आमकां विश्वास आसा तांगेर ते उलोवन ताजी व्यक्त केल्यार विचार कोप येता, कोप उणी जाता, और आमी बरोवन काडल्यार म्हणटात पळय, आनी ताजे विशीं एक दिवस सोडून नेक्स्ट डे विचार केल्यार त्या विशयार तो कोप येवचे विशय तितलो म्हत्वाचो ना आसचे पुरो. ते क्षणभर आमकां कोप आयलो वय जाल्यार तितलो व्हड तो विशय ना आसचे पुरो. आमी आनीक एक एग्जाम्पल वय पळयलें की सर्पांक चाबल्यार आमगेली मेन प्रायोरिटी कसो नासता विशय की ते पॉयझन काडच्या खातीर सर्पा वयर कोपून तागेले मातशें धांवन ताका मारूं पळयनात आमी. तशींच कोपा म्हणजे पॉयझन आयल्यार कोणाल निमित्त कोप आयलो तो पुरो विशय म्हत्वाचो न्ही, कोप कशी उणो करचो त्या टायमार ते म्हत्वाचे विशय म्हूण आमी पळोवं येता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी आनीक विशय पळयले म्हळ्यार की आध्यात्मीक विशय आमकां केन्ना मनां चड वता तेन्ना आमकां कळटा की आमगेले नियंत्रणान ना, आमी देवाल मनान कसून आसा तें कोऑपरेट करता त्या लेखार. आनी आनी म्हणटात पळय, आनी एक विशय अशें आसचे पुरो की आमकां ती परिस्थिती तूं आमकां आनीक नियंत्रण ना, कोप येता तेन्ना तसली परिस्थिती देखून आमी चिके दूर रावूं. त्या एक प्रकारान म्हळ्यार क्रोध एक पण आमी कंट्रोल करूं जायना. तेन्ना आमकां गोश्ट आसा की हे परिस्थितींत क्रोध येतलो तेन्ना तांतूं देखून चिके दूर रावप आमी, मुखारसून पळोवप तो विशय. सो लास्टार आमी कंक्लूड हें केलें की फक्त इवन भक्ता उठूय कसं नाही आसल्यार आमी कसं करता तेन्ना आमी तें एक मॅच्युअर डिसिजन घेवता की आमगेले खातीर तो संबंध इम्पॉर्टंट की आमगेले मना आशिल्ले विशय जावं इम्पॉर्टंट. संबंध इम्पॉर्टंट आसल्यार आमी ते कशें मुखारसून वचयता त्या वेळी ट्राय करूं. आनी देवान आमकां बुद्धी दिलेली आसा कशी आमी खंयचे व्हिडिओ पॉज करूं येता त्या समयार आमी देवाल उडगास करून ते पॉज बटन दाबयल्यार मुखारसून कसं की कोप येवन कसं की एक म्हणटात पळय एक व्हड विशय जावचे ते जायनासी देव आमकां शक्ती खंडीत दिता. आनी भक्तींत मुखारसून वता गेल्यार आमगेलें मन व्हड जाता वता. आमी ते श्लोक पळयले की देवान कशें सांगचें आसा, समुद्रा म्हणके म्हूण भक्ताल मन कसं विचार आयल्यार तांतूं समुद्र उक्कून येना पळय तशी कोप येना. सो हांगा राबयता 8:30 किंवा 2 मिनीट चड घेतिल्ले आसत कोपू नाका तुमी. कसं उलयलें तूं चड उंच जावन आसल्यार क्षमापण करून दिवका कसं की एक किंचित रुपार सेवा करचें भाग्य दिलेलें आसा ताचे खातीर की 2 उतर उलयलो कसं क्वालिफिकेशन ना. हरे कृष्ण तुमगेले कसं